पंचायत वाठारांत 20 खात्याचे विभागीय ऑफिस जावचें अशी मागणी कुर्टी खांडेपार पंचायतीन केल्ली। वीज मंत्री सुदीन ढवळीकारान पंचायतीची मागणी मान्य करून ऑफिस दिलेय बी, पूण उक्तावणा वेळार पंचायत मंडळूच गैरहाजीर रावले। कारण कितें तर तांचो आमदार रवी नायक खंय आयलो ना म्हणून खुद्द सरपंच संजना नायकान ही गजाल मान्य केल्या। इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ गोवा ग्राम पंचायत कुर्टी खांडेपार हांचे तर्फे जी मागणी आशिल्ली आणि स्पेशली ऑनरेबल मिनिस्टर माजी मुख्यमंत्री आणि आमदार रवी नायक आणि स्वतः ग्रामपंचायत कुर्टी खांडेपार सरपंच आणि पंचायतीची मिटींग घेऊन हे ऑफिस जाता तितले बेगीन सेक्शन ऑफिस इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट गव्हर्नमेंट ऑफ गोवाचे हांगा जावचे म्हणून प्रयत्न करता आणि बेगिनात बेगीन ते ओपन करचे अशें मत ताणें व्यक्त केलें। आनी त्याच दिसा आमी तांकां उत्तर दिलें की एका म्हयन्यात from the date of his call to me, the telephonic call, एका म्हयन्यात हे सेक्शन ऑफिस लोकां खातीर कुर्टी खांडेपारान जो प्रॉब्लेम जाता कुर्टी वचून तो खांडेपार ओपा आनी आजूबाजूचे जे लोक आसा त्रिचे पलतडीचे तांचे खातीर हे ऑफिस ओपन जातलें आनी तो दिसाक आयलो आनी तेजे बरोबर पंचायतीचे 3 पंच आणि प्लस आमचे जिल्हा अशा सगळ्यांनी मिळून आमचे लोक पत्रकार मिडिया रावन हे आज ओपन जाला। ताचें श्रेय हांव केन्ना फोंडेच्या आमदाराक दिता, कारण ताणें स्वता हे जावचें म्हणून प्रयत्न केलो। आमी सरा कडेन गेल्लीं हे घेवन इन्विटेशन सर कोण रवी सर, पूण आमकां सर मेळो ना। आनी म्हणटकूच आमी सांगलें सरूय ना जाल्यार आमी कित्याक वयतली अशें आमदार ना म्हणून तुम्ही कार्यक्रमात येवना वचून तितकेच दिले आनी काय ना आनी तितलेंच। पूण मिनिस्टर आयल्लो न्हू? हय मिनिस्टर आयिल्लो पूण आमकां सर येवना न्ही, आमचो आमदार येवना न्ही। पूण तुमचें काम जालें तें तुमकां व्हडलें नाका, तुमची मागणी आसली सरपंचाची पंचायतीची मागणी आसली तर ऑफिस ते व्हडलें न्ही तुमकां काम। त्या इवन मंत्र्यान तुमच्या हे केलें की 2-3 नांव घेतले की त्यांनी तुमची मागणी आशिल्ली आनी सातत्यान ते मागणी करताले। आपली पंचायतीची मागणी पूर्ण जाता जाल्यार आपणें नजरो एक कर्तव्य आसा न्ही। आमदार येयलो, मिनिस्टर वीज मंत्री येयल्लो थंय, मागीर तो कशें कितें जाय? हितून कितें राजकारण आसा, पॉलिटिक्स आसा, म्हणजे इवन फ्युचर सुद्दां फक्त आमदार येवना म्हणून तुमी फाल्यां सकाळीं वचपाचें ना। म्हणजे इवन फ्युचर जरी फाल्यांचो कार्यक्रम आसा सरकारचो कार्यक्रम आनी जर लोकल MLA ना तर तुमी कार्यक्रमाक वचचे ना तर ओके।